Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. गोंयांत कोरोना आटापा येवपाचें नांवूच घेना. केशी पावल्यो 25,000 वयर. गोंयचो आंकडो 304. मॉर्टेलिटी रेटूय आटापा येना. सोमारा एकदम 14 गेले. 9 जाण जीएमसीत 2 जाण ESS सोंपले. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत 3 व्हेल्ले. थंय तांकां डेड म्हूण डिक्लेअर केले. मजगतीं आनीक 2 आमदारांक कोरोना बादलो. सांताक्रुजाचो आमदार टोनी फर्नांडीस प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत एडमीट जाला. मांद्रेच्या आमदारान होम आयसोलेशनाचो पर्याय घेतला. दिसाक हजारावयर कोरोना केशी मेळूंक शकता म्हूण आरोग्य मंत्री कम्युनिटी ट्रान्समिशनाचेर उलयल्लो. आम आदमी पार्टीन ताका तासलो. आम आदमी पार्टी ताजे कडेन मागता बाब विश्वजीत राणे तुवें 3 T's म्हणटा त्यो फॉलो करच्यो. एक म्हणटा ते ट्रूथ, एक म्हणटा ते दुसरें ट्रान्सपरन्सी आनी थर्ड टेस्टिंग. ट्रूथ इतल्याकूच म्हणटा की तुवें सारके लोकांक गोंयच्या लोकांक दाखोवन दिवचें बाबा गोंयच्या लोकांक खाटी तुवें कितले अवेलेबल केल्या, तुजे टेस्टिंग सेंटर कितले आसा. फटींगपणा करून कांयच जावपाचें ना. आमी मागत आसा सरकारा कडेन की ताणें एक वेबसायट करची, एक मोबायल ॲप करचो, खंयच्या हॉस्पिटलांक कितल्यो फॅसिलिटीज आसा. आमी पयल्या डेली तांचो प्रेस रिलीज येता, तातूंत ते फॅसिलिटीज दिता. प्रत्येक एंडाक घालतात ते बेड्स कितल्यो म्हणून, कॅपेसिटी ऑफ बेड्स इन केअर सेंटर्स. हाजे ताणें डिटेल दिले खंयच्या हॉस्पिटलांत कितले बेड्स आसा, लोकांक खूब सुविधा जातल्यो हाज्यो. आयतारचे टेस्टिंग फॅसिलिटी बंद कित्याक आसता हें तुवें आमकां सांगून दिवचें. तेन्ना तुजे लागीं मागता आयतारच्यो टेस्टिंग फॅसिलिटी चालू दवरच्यो. तशेंच मोबायल टेस्टिंग व्हॅन सुरू करच्यो. गांवांत वाठारांनी पयस कोवीड पसरलेलो आसा, तुमी सांगिल्लें आसा इट्स अ कम्युनिटी ट्रान्समिशन म्हणून. सो गांवांनी मोबायल टेस्टिंग व्हॅन सुरू करपाच्यो ताबडतोब बेगींतल्या बेगीन तुमी करपाक जाय. कोरोनाचे भयान बेठेच बसून रावंक शकना म्हूण म्हापशेचो आमदार म्हणटा. फुडल्या एसओपीचेर खंय नजर. Let's see what final decision government takes and what are the future SOPs that they provide. अशेंच कोवीड म्हणून आमी बंदूच रावंक शकना. टुडे वी आर people with the movement we have seen a massive spike in cases. It is going to happen eventually. It's all about जर आमी स्लो डावन करूंक शकता काय आमी एक्सेलरेट करूंक शकता. So right now it has been almost 5 months where we are dealing with this COVID. And today in Goa we are seeing a lot of cases coming. So COVID is today become normal. Wearing a mask has become. A lot of children have been studying from their homes. My family members are doing online classes. So अशें आमकां एक आयज नाल्यार फाल्यां एक भायर येवचेंच पडटलें. So let's see how things progress over the next 11 days till the 21st. वास्को प्लाझ्मा डोनेशन कॅम्प जालो. कॅम्पांतल्यान 15-20 जाण तरी पात्र प्लाझ्मा दाते मेळटले म्हूण आशा. We are expecting to have screened at least 15 to 20 plasma donors of the 100 COVID survivors. ज्यांका कोविड जावन गेला अशातले मी 15 ते 20 लोक सोदून काडटले आनी तेंचे ब्लड सॅम्पल वील बी सेंडिंग टू GMC and from them they will be asked as and when they are needed here. लोकांनी बरें प्रतिसाद दिल्लो आसा and I have come here with my team and today Dr. Vivek and Sister Sneha and Dr. Akash and from today morning till evening we'll be doing this camp and we'll be sending the samples to GMC. Yeah. As a health camp for who have recovered from COVID, person recovered from COVID. Health camp is allowed. Vasco lagar. We want to know लोग कितना रिकवर जाए, what is percentage of recovery. I plasma donation drive camp ना काय ना. We want to check the health of the people of Vasco. इतलेच. Cases Vasco कमी जाऊन ना. Cases high. Cases that people have to be careful. आपल्याला केअर घेवपाक जाय. केसीस ना म्हणून आमी न्हिदतले आमी इट्स लायक विल बी लूज. तशें ना. केसीस अजून हा बट केसीस हॅव टू बी कंट्रोल्ड. ह्या हितूंतल्यान एक लोकांक भितर संदेश वतलो की प्लाझ्मा आपले डोनेट करपा खातीर. आनी वास्कोसूनच म्हाका दिसता खूब जाणांक पणजे आसूं किंवा मडगांव आसूं हांगसरले कोवीड पॉझिटिव्ह आशिल्ले जे नॅगेटीव मागीर जाल्यात तेंच्यांनी आपले प्लाझ्मा डोनेट केल्ले आसा. ताका लागून खुबशे लोक
हे गोंयचे लोक आमचे रिकवर जाल्ले आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.